कोरोना दुयेंत जावचें न्ही म्हूण सरकारान लोकांक काळजी घेवपाचें आवाहन केलां। तशेंच राजकीय पक्षांनी सभाय घेवचे न्ही अशें मुखेलमंत्री सावंतान जाहीर केल्लें। मात प्रमोद सावंत सरकारान उपमुखेलमंत्री पदाचेर आशिल्लो पेडणे मतदारसंघाचो आमदार बाबू आजगांवकारान गोंय सरकारान घेतिल्लो निर्णय कुशीक दवरून सभा घेतिल्ल्यान कांय तरणाट्यांनी ताका जाप विचारिली। आपणाक जाप विचारली म्हूण उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकारान पेडणे पुलिशेन तांच्या विरोधान कागाळ केल्या। उपमुखेलमंत्री आजगांवकार म्हणटा, प्रमोद सावंत सरकार कायद्यान चलता। लोकप्रतिनिधीन कसली वायट गजाल केल्यार लोकप्रतिनिधींक विचारपाचो कोणाकच हक्क ना। हर एक गोष्टी आम्ही आंदोलन केल्या, मोठी मोठी आंदोलनां आम्ही केली आणि कामाय करून घेतली। आज हे नवे आंदोलन आमी पळयता, नवी एक संस्था पळयता जेचें नांव हा रेव्होल्युशन ऑफ गोवा। काम करतात ते ओके, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। ते व्यासपीठाचेर आमकां गाळयो मारतात आनी कितें करतात, सरकाराक गाळयो मारतात। लोकशाही भितर सगळ्यांक हक्क हा, पूण तांकां आमी केन्ना वचून व्यासपीठाचेर विचारना, कारण ताका तेज्या व्यासपीठाचेर तेज्या लोकां कडेन उलोवपाक ताका रायट हा। तसो म्हाजो जो जाता कार्यक्रम थंय म्हाका रायट आसता। थंय भितर येवन कोणाच्यान डिस्टर्ब करपाक जायना। आमचें कितें चल्लां तेजे भितर येवन आमकां डिस्टर्ब करपाक जायना। हो तेजे भितर येवन क्वेश्चन करता, आमी ताका तेजे स्टेजीर वचून वयर क्वेश्चन करूंक शकता, कारण ते लोक तेंच्यांनी हाडलेले आसतात, तांकां जाय तशें उलोवपाक। ही लोकशाहीची पद्दत। समज म्हाजें कितें चुकता तेणें व्यासपीठाचेर उलोवपाचें, तेजें चुकता हांवें म्हाज्या लोकांक आपोवपाचें आमचें आनी आमी सांगपाचें आनी ताचो खुलासो करपाचो। ही पद्दत। आमचे भितर येवन आमचे भितर तूं आवाज करून तूं सांगनाका हेंच सांग तेंच सांग म्हणून, आनी तें सांगपाक तुका रायट ना विचारपाक। म्हाका येवन तो विचारता की आतां हें कोरोना वायरस जालें, तेज्या खातीर तुवें मिटींग घेतली, कशी घेतली काय म्हणून थंय पंचायती कडेन असो धरून हात बी हालोवन आनी म्हाका दुखलून विचारतो कोरोना वायरस भितर तूं मिटींग कशी घेत काय म्हणून। हो कोण आमकां सांगपाक? कोरोना वायरस जाता तूं येवं नाका न्ही। कितके जाण आसले ते 3 जाण काय 4 जाण आसलेले, पण अशे रितीन डिस्टर्ब करप आनी आपूण कितें तरी हा म्हणून दाखोवप आनी लोकां कडेन एक मेसेज सोडप की आपूण मिनिस्टराक विचारलें म्हणून, ही पद्दत न्ही। आमी एसोसिएशनां केल्यात, आमी आंदोलनां केल्यात, आमी ह्याच रुटांतल्यान वयर सरलेले मनीस, पण कोणाक डिस्टर्ब करून न्ही। तुका समज म्हाका कितें सांगपा जाय, तूं एक मिटींग घे एक व्यासपीठाचेर आनी तूं सांग कितें जाय तें, आनी वयल्यान मागीर धमकी आमी पळयताले अशें करताले। आमी सगळे पळोवन आयिल्ले मनीस। प्रोग्राम सोंपतकच तो तुमचो प्रोग्राम सोंपतकच आमी सगळे उलयताले, डिस्कस करताले। तेजे भितर येवन तो म्हाका विचारता, हांवें म्हणलें ताका तूं ऑफिसान येवन म्हाका विचार, ऑफिसान तुका उत्तर दिवया, नाल्यार तूं बरोवन हाड तेजेर तुका उत्तर दिवया। नाल्यार तुका आमचें वायट दिसता तूं एक मिटींग घेवन सांग, तुजें वायट दिसता हांव मिटींग घेवन सांगतलो, पण धमक्यो बिमक्यो दिनाका। ह्या भितरल्यान आमी भितर सरलेले मनीस। आज हें सरकार जें आसा हें कायद्यान चलता, आनी प्रमोद सावंत जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत कोणाची पर्वा करपा नासले, गुंडागिरींक आमी भीक घालना। मतदारांक तांणी वेंचून दिल्ल्या आमदारांक विचारपाचो हक्क आसा। लोकांनी आमदारांक प्रश्न विचारप गुनो जावपाक शकना। आमदारांक जाप विचारली म्हूण कागाळ करून आमदारान लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केला अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेचो मनोज परब म्हणटा। आवाज बंद करपाक सोदता। तेंका दिसात हे पाव उडोवपाचे भुरगे नाल्यार पाव उडोवन खातले पळय ते पेडणेकार म्हणून, जाल्यार बाबूची ही व्हडली चूक आसा। हे भुरगे सगळे जे हांगा येयला क्रांतिकारी रेव्होल्युशनरी भुरगे आसा। हांगा जर तुमी रातभर भुरग्यांक रावात, हांव तुमकां सांगूंक सोदता हांगा एकटोय भुरगो हांगाल्यान मूव जावपाचो ना। वयल्यान हांगा आनीक चड गर्दी वाडटली मरे। हो उजो कितें आहा पळय, हो काळजान पेटलेलो आसा, पालोवपाक खंयची फायर ब्रिगेड हाडले नाल्यार आनी कितें हाडलें म्हणून पावपाची ना। हे भुरगे त्याच रितीन रावतले, हांगा नॉन वायलंट वेन प्रोटेस्ट जातलो आनी हे कितें जाला पळय तेजो अपोज करतले। आनी एकदां आमच्या हातीन पडोन ते कितें बरयलां, तेंच्यांनी कितें केस चार्ज फायल केला ते एकदां ते कळ्ळें की आमचे एडवोकेट ऑलरेडी रावल्ले आसा। बाबूचेर कावंटर कंप्लेंट घालपाक आमी रेडी रावले। 47, 341, 323, 506, सब क्लॉज 2, 188, read with 149 IPC आणि सेक्शन 127 ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल्स एक्ट। सो हे सेक्शनाच्या भितर थोडी सेक्शन अशी आसा की नॉन बेलेबल आसा, ताका JMFCची ऑर्डर जाय पडटा रिलीज करतलो जाल्यार। सो आतां आमी हांगा बेल घालतले, तयारी करतली बेल एप्लिकेशनाची। ताच्या सायड बाय सायड आमी कावंटरूय कंप्लेंट घालतली की जेंच्यांनी कोणी इन्सिडंट घडोवन हाडला आनी बाय प्रेशर
पॉलिटिकली प्रेशर इन्फ्लुअन्स लावन ही जी सेक्शनां घालून आमच्या दोगा भुरग्यांक भितर दवरपाचो हे प्रयत्न चल्लेलो आसा. सो तांकांय सुद्दां ही सेक्शनां लावनूच FIR रजिस्टर करची तेंच्यांनी, आनी जो मेरेन FIR रजिस्टर करिना आनी तांकां हाडून हांगा भितर दवरिना तो मेरेन आमी हांगासरले वचपाचे ना. कारण जे तेंच्यांनी आमकां विनाकारण आमच्या भुरग्यांक हांगा त्रास केल्लो आसा पळय तसो तांकांय त्रास जावपाक जाय. कित्याक जी मिटींग होल्ड केल्या ती इट सेल्फ इज अ इल्लिगल मिटींग. हय, अनलॉफूल असेंब्ली तेंच्यांनी हे केला. ताच्या खातीर आमच्या भुरग्याचेर तेंच्यांनी आरोप करून ह्यो भितर करपाचो प्रयत्न केला. सो तो प्रयत्न आमी तेंचो ह्या करतलेच, पूण तांच्या खातीर तांचे ते जे कोण मनीस आहा पळय तांकां हाडून हांगा भितर बसोवपाचो एक आमचो प्रयत्न आनी तो जावकूच जाय. त्याच्या खातीर आमी हांगाच बसतले रातभर जो मेरेन तांकां हाडिना तो मेरेन. हातून पॉलिटिकल कितें आसा? स्ट्रेट अवे म्हटल्यार बाबू आसगांवकारान हेजे कितें चलयलां पळय सारकें कळटा. DYSP हांगा येयल्लो आसा, PI आसा, फोर्स आसा, अशें म्हणटा की बिरनोडे कितें इन्सिडंट ताच्या खातीर हाडलेलो म्हणून. पूण हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत इतके डिस्कशन जावन ही सेक्शनां लायल्या तेंच्यांनी, हाच्या वयल्यान कळटा की बाबा ह्या भुरग्यांक टार्गेट केले कित्याक प्रत्येक गजालीक प्रश्न विचारता म्हणून. सो ताचे खातीर सारकें कळटा की ह्यो सगळे जर चलयला पळय बाबू आसगांवकारान चलयलेले आसा